जुवांक केल्ले उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवंत देवाचे मोर हाती घेवन उदेंतींतलो तो उठून येतालो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सौग देवदूतांक व्हडल्या थाळ्यान ताणें भोब मारून म्हणलें, नाका, आमच्या देव सेवकांच्या कपलांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बादाक करिनाकात. आनी मोर घाल्ल्यांचो सांको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकलें. इस्रायेलाच्या सोमेस्त कुळया मोदले ते. हें जातास कोणाचे आनी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांचो हांवें देखलो. तांतू सर्व देसां भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान भोब मारून म्हणटालो, तारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन, तारान शेळये तावन. सिंहासना भोंवती मालगाड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करन म्हणाले, वयथें आशिर्वाद आनी महिमा, जानवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दगले घालून आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें झाप दिली, हांव नेना धन्या, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्स ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तांत धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचे उतार हें. जुवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. पळया, कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाचे भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निसायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाचेनो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्यांव ते आमकां येदोळ पर्यान उगडापे जावंक ना. पूण ते उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्यांव जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातल्यांव म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो, जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचे उतार हे. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस ताचे सशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परे तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली भागी, सर्गींचे राज्य तांचें. रुदान करता ती कितली भागी, देव तांकां बसयतलो. सादी बळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची कुशी करून बुकयतात आनी थानेता ती कितली भागी, ती दोशी जातली. दया दाखयता ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदनी भोगतात ती कितली भागी, सर्गींचे राज्य तांचें. मुजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक, दगदनी भोगूंक आनी सर्व तराची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळात जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचे उतार हे.